थर्ड डिस्ट्रिक्ट केल्ले बद्दल हांव तांकां एक अभिनंदन दितां। कित्याक थर्ड डिस्ट्रिक्ट जाय आशिल्ली, कित्याक आमकां प्रत्येक काम करपाक कितेंय करपाक जाय मडगांव वचपाक जाय। तेन्ना हें जें आसा आनी मायनींग जेन्ना हांगा ठप्प जालें तेन्ना कुडचड्या वयली बाजारपेठ जी आशिल्ली ती कंप्लीट थंड जाल्ली। आनी इतलेंच न्ही तर हांगची सरावंडींग जे मायनीचेर जे कामगार आशिल्ले हांची पोटां सामकी भुरगीं तांची उपाशी पडली अशी तांचेर परिस्थिती आयली। ते कितली फाटी MLA कडेन वचून तांणी सामकी आपल्याक मागणी घालून अजून तांची कांय जालें ना। आनी अशें कारणान हे कुडचडे सामकी सफर जाल्ले आसा। दुसरी गोश्ट म्हळ्यार कुडचड्या वयल्यान मॅक्झिमम रेवेन्यू जो ह्या चारय हातूंतल्यान पळय GST BST कितें येता ही कुडचड्या वयल्यान हायेस्ट रेवेन्यू गव्हर्मेंटाक मेळटा। सेकंडली जो आतां जो प्रोपोज जे कुडचडेक केल्लें आसा हो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर म्हणून हे हेडक्वॉर्टर कुडचड्यारूच जावपाक जाय। कित्याक लागून हे तूं पळय आतां काणकोणचे सगळे लोक जे लग्नाचे जावं कितें तांकां चड सामान बिमान घेवपाक जाय जाल्यार कुडचड्यार येतात। केपेंचे लोक कितेंय चड सामान जावं कितें कपडे बिपडे घेवपाक जाय जाल्यार कुडचड्यार येतात। सांग्या वयले लोक सगळी बाजारपेठ कुडचड्यार करतात। दारबांदोडेचे लोक सगळी बाजारपेठ कुडचड्यार करतात। म्हळ्यार कुडचडे हे सेंटर आनी ह्या कुडचड्यारूच हो हें जावपाक जाय। आनी हांव CMाक रिक्वेस्ट करतां आनी आमचे MLA की हें जें आसा हें कुडचड्या शिवाय आनी खंयच वचपाक जायना। कित्याक हाजेर लोकांनी भरपूर वेळ हाजेर सफर केल्ले आसा। लोक सामकी बेकार जाल्या, धंदो कमी जाला। तेन्ना जर कुडचडे जर बरें हाजेर जर लेवलाचेर हाडटलो तर ही डिस्ट्रिक्ट म्हणटा ती कुडचड्यार दिवपाक जाय। आयज हांव पयलीं म्हळ्यार आमगेले CMाचें आनी निलेश काब्राल सराचें थँक्यू म्हणटा। कित्याक एक आमकां हांगा एक होप दिसता की हांगा एक थर्ड डिस्ट्रिक्ट जावपाचें आसा आनी ते हेणे आमकांय बी आयज मातशी उमेद जाल्ली आसा। पूण थोडी गजाली कित्या लागून वायट दिसता की जातली म्हणून पयलीं डिक्लेअर जालें मागीर अकस्मात कितें तरी जालें समजून ना। पयली गजाल म्हळ्यार आमी एक टायमार मायनींग चालू आसतना चारय वटेची मायनींग कुडचड्यार येताले म्हणून पयलीं आमची मार्केट म्हळ्यार कितली मार्केट आमची इतली गजगजतालें। पूण मायनींग सगळी डस्ट आमी घालो, सगळी सॅक्रिफायस आमी केले हांगसर। टोटल गजालीचे आमी सॅक्रिफायस करून आयज आमचो व्यापार असो जाल्लो आसा आयज मार्केटाक लोक सारके ना। सो म्हागे इतलेंच अपील आसा की जेन्ना केपेंचे सुद्दां लोक सावड्डेचे आनी आमगेले कुडचड्या वयले लोक म्हळ्यार आमी एकूच। कित्याक आमगे हांगा रेल्वे लायने आमगे रोज सरान सांगले प्रमाणे रेल्वे आसा, मागीर सी ट्रान्सपोर्ट आसा, मागीर आमगे हांगा बरी पार्किंग स्पेस आसा, सगळी एक्टिविटी हांगा आसा, सगळे हॉस्पिटल आसा, सगळें आसा। तर आयज जेन्ना गव्हर्मेंटान जेन्ना डिसिजन घेतलां की थर्ड डिस्ट्रिक्ट जावची म्हणून हांगा कुडचड्यार तर आमगेलो फूल सपोर्ट हे जावची म्हणून आसतलो व्यापाऱ्यालो। कित्याक आयज आमचो वेपार थंड पडले आसा, आमकां एक बरें एक उमेद जाल्ली आसा की आमगेलो वेपार आयज नाल्यार फाल्यां थर्ड डिस्ट्रिक्ट जातकीर फाल्यां एक्टीव जातलो। आमी फाल्यां उमेदीर हांगा बिझनेस करतले। 100 वर्सांचो इतिहास आसा। दुसरी गोष्ट कुडचड्यार म्हणटा ती परिस्थिती अशी आसली, सांखळे, बिचोले, तुगेले सांग्यार हे एरियेचे लोक कुडचड्यार येताले सामान व्हरपाक। कपड्याची सगळ्यांत मोठी बाजारपेठ 25-50 वर्सां पयलींची कुडचड्यार। सगळे गांवचे लोक कपडे काडपाक कुडचड्यार येताले। ही परिस्थिती आसली। कुडचडे म्हणटा ते हे फाटी पडलां हे फाटल्या 20 वर्सां। तेज्या पयलीं कुडचडे खूब मुखार आसले आनी आतां आमकां कुडचडेच्या बाजारकार आमचे बापायनी दुकानां, आमच्या बापाची दुकानां आसुल्लीं, आज्याचे दुकानां आसुल्लीं। आमी आतां दुकानां चलयतात, ताचे 3-3, 4-4 पिळगी जाल्यो आमी दुकानां चलयतात। आमची परिस्थिती अशी आसा की आतां आमचे फुडें आमचे भुरगीं त्या दुकानां चलयतली काय ना कितें म्हणटा ती, की तांकां धंद्याक घेवपाक इंट्रस्टच ना, काय धंदोच ना कुडचड्यार। आनी हो एक आमकां चान्स आसा। डिस्ट्रिक्ट जर कुडचड्यार जालो जाल्यार चारय तरेचे लोक कुडचड्यार येतले आनी कुडचड्यार वयलो धंदो